नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमंगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सांकवाळचे बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आनीक एके विद्यार्थिनीक दुबावीत पद्दतीन आयले मरण. हॉस्टेलाच्या कुडीत सापडली कूड. 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयांक मेळटले 5,560 कोटी. आपत्ती व्यवस्थापन आनी खाजन शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर मेळटलो स्वतंत्र निधी. मुख्यमंत्री सावंत हांची म्हायती. पेडण्यां सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय करतले स्थापन. तरणाट्यांक मेळटल्यो रोजगाराच्यो संधी, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. जीएमसी लिंक तुय हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो मुख्यमंत्री. कलम 163 चे उल्लंघन केल्ल्या खातीर युवा काँग्रेसीन केली भाजपाच्या कार्यकर्त्या आड कागाळ. योग्य कारवायेची युवा काँग्रेसीन केली मागणी. फक्त सामान्य मनशां खातीरूच कलम 163 काँग्रेसीचो प्रश्न. वगळ जाल्ल्या खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश एसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील दवरचो कायम. उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलो आदेश. आणि फोंडे पोट वेंचणुकेत आपाच्या आमदाराक वेंचून हाडात. फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटल सगळ्या सुविधांनी करून दितले सुसज्ज. आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचें आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलांनी वाठारांत धक्को दिवपी घडणूक घडल्या. बिट्स पिलांनीच्या गोंय कॅम्पसात शिक्षण घेवपी बंगळुरूची 20 वर्सांची विद्यार्थिनी हॉस्टेलाच्या रुमात मरण पाविल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. ही घडणूक आत्महत्येची आसूय असो अदमास उक्तायला. ह्या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिसांनी पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आसा. डिसेंबर 2024 सावन ते आतां मेरेन 6 जाणांक बिट्स पिलांनी कॅम्पसात दुबावीत पद्दतीन मरण आयलां. डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन, सप्टेंबर 2025 ऋषी नायर आणि आता फेब्रुवारी 2026 वैष्णवी हे विद्यार्थिनीक मेळून 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. वैष्णवी ही विद्यार्थिनी मूळ बंगळुरूची. सांकवाळच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगाचे शिक्षण घेताली. बिट्स पिलांनी कॅम्पसाच्या हॉस्टेल रुमात तिका दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. ही घडणूक दुबावीत आत्महत्येची आसूये असो अदमास उक्तायला. मजगती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाखाला तयार केल्ले खाशेले समितीन विद्यार्थ्यांचे मानसीक भलायकेची राखण करपा खातीर केल्ल्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर बिट्स पिलांनी कॅम्पसाची जायते फावट तपासणी केल्या, अशें दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी सांगलें. समितीच्या सुचोवण्या प्रमाण संस्थेन जायते बदल चालीक लायल्यात. तातूंत 24 वरां ऑनलायन कावन्सिलिंग केंद्र आसात, अशेंय तिणें सांगलें. Committee in compliance to the directions of Honorable Supreme Court to see the implementation of various measures which have to be adopted by higher education institution to ensure the mental health condition of the students are protected. So this DLMC has inspected the campus couple of times. We have examined what is happening there, the entire academic ecosystem, and we have given suggestion to the institution for ensuring that the mental health concerns of the students are being protected. They have made a lot of changes based on the suggestions of the committee. For instance, they currently are having a 24/7 online counseling center or facility which was not available earlier. Similarly, other measures have also been adopted by the institution after taking the recommendation from the committee. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला. कॅम्पसात कितें तरी गंभीर घडटा. मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. तशेंच ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चवकशी जावची म्हूण विरोधकांनी मागणी केल्या. पळय, बिट्स पिलांनीचो इश्यू जो आसा हो गंभीरान घेवंक जाय. डिसेंबर 2024 टील डेट मेरेन 6 मरणां जाली. एवरी टायम सरकार आपालिपा करता. फाटले सप्टेंबर 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की दक्षिण गोंयचे जिल्हा अधिकारीच्या नेतृत्वाचो रिपोर्ट येतलो म्हणून रिपोर्ट खंय गेलो? आमी फेब्रुवारीन पावले. फेब्रुवारीन खंय पावले आमी आतां. सो रिपोर्ट खंय गेलो? 6 डेथ्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 1 year. म्हणजे डिसेंबर 24 ते आता जानेवारी 2020 ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 महिने. जर 6 मरणां जाता देन देर इज समथिंग सिरियसली रॉंग इन बिट्स पिलांनी.
आणि गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर टू कम ऑन रेकॉर्ड. तुम्ही विचारा मान्य मुख्यमंत्री, कारण हाज्या पयलीं लहराची जात्रा जाली, थंय प्रॉब्लेम जाला, थंय कमिटी बसल्या म्हणून तो रिपोर्ट येवना. बर्जाचो रिपोर्ट अजून येना. बिट्स पिलांचो रिपोर्ट 1 वर्स 2 म्हयने जाले, 6 मरणां जाता. आयज टुडे 6th डेथ. सो हाजेरूय कांय ना. सो कलेक्टर साउथ ऑल्सो हॅज टू बी हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस, की तिका सांगिल्लें की इन्व्हेस्टिगेट कर म्हणून 2025. शी वॉज सपोज टू इन्व्हेस्टिगेट. आज वी आर इन फेब्रुवारी 2025. वॉट हॅज हॅपन टू इट? आयज दुःखाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आता हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस देन 1 year भायर पडला. आता ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्नमेंट इतलो इनसेन्सिटिव्ह कसो? आय हॅव कॅटेगरीली रिटर्न टू द कलेक्टर, टू द होम मिनिस्टर अँड टू द पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट द रिझन. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. वेअर इज दॅट रिपोर्ट रिच्ड? वाय दॅट रिपोर्ट इज स्टील नॉट रिलीज? इज देर एनी सम प्रेशर? हो आता 6th डेथ इज फॉर फॉल इज अ फॉल प्ले. आय एम शुअर दिस किड ऑल्सो इज डायड बिकॉज ऑफ ओव्हरडोज. आता ड्रग्स थिंगा ओपनली मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स पिलानीन. पण सरकार आयज कांय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? बिट्स पिलानी कॅम्पसात आतामेरेन 6 जाणांक मरण आयले. ह्या घडणुकांक लागून गोंयचे नांव पेड्ड्यार जाता. ह्या नादी घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयिल्लें. आता बिट्स पिलानी कॅम्पसाचेर खर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक परतून एकदा पत्र बरयतलो अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन सांगलें. Bids Pilani for incident Zala. This is the 6th incident. It is not occurring well. It's giving a bad name to the state, to the institution. Institution should take moral responsibility. I have written to the Chief Minister regarding the previous incidents. Now I have to write to the Chief Minister to take action against the school now. It's high time an action has to be taken against the institution. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणातल्या गोंयांक 5,560 कोटी मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आनी खाजण शेतांचे पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आयतारा केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन हिणें संसदेत 2026-27 आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. ह्या अर्थसंकल्पाक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिलो. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक 5,560 कोटी मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आनी खाजण शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. MSME and employment 10,000 crores of rupees for the SMEs growth funds हो जो आसा हाजो म्हाका दिसता आमी गोंयांतूय बी फॉर द SMEs and MSMEs डेव्हलप करपा खातीर गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट हो आमकां जातलो. हातूंतल्यान आमी ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम्स more than 7 lakhs crores has been made available for the MSMEs. Further measures is proposed to deepen for this, which is an benchmarking guarantee for the involving the discounting on the jump linkage and secondary market. MSME हाजो फायदो मेळोवपाक शकता. पयल्यान पयली खाजन शेती खातीर आमी मागणी आशिल्ली आमचे ऑलरेडी इन कन्सिडरेशन आसा, इन पायपलायन आसा. ताजो प्रोजेक्ट पुराय जो आसा हो निती आयोगान इन प्रिंसिपल एप्रूव केला. ताजो डिटेलान प्रोजेक्ट गोवा युनिवर्सिटी विथ अवर WRD ICR हे आपलो प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करता. प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी केल्या उपरांत ताज्या खातीर लागपी पयशे हे वेगळे ह्या बजेटांतल्यान आमकां मेळटले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द निती आयोग. फॉर द तुवें जें म्हटलें फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाज्या खातीरय बी फाटलो प्रपोजल आमचो सँक्शन जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी डेफिनेटली आमकां तितूंतल्यान ऑलमोस्ट म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमचो ह्या 31 मार्चा पयलीं भितरली काही अमावंट जी आसा पळय न्हू ती ह्या 31 मार्चा पयलीं आमकां सँक्शन जावन मेळपाच्या हाजीर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अंदू वर्साच्या शिगमोत्सवाक 5 मार्चासान फोंडेच्यान सुरवात जातली. 18 मार्च मेरेन गोंयांत 19 वाठारांनी शिगमोत्सव जातलो. फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू वर्सा 1 लाख चड निधी दिवपाचो निर्णय खात्यान घेतला. शिगमोत्सव वेळार काबार करपा खातीर ह्या वर्सा सावन नवे नेम लागू केल्यात अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिली. आज हांगा 19 सेंटराचे चेअरमॅन आयिल्ले आनी ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हणले आमचे पुलीस, कलेक्टरांतल्यान, हेल्थाच्यान, फायर सर्विसाच्यान आनी आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या
त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंट्रल 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्यां 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांखळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, कुंकळी सेंट्रल 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुर्चोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आणि काणकोण 17 तारखेक. सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो. त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आणि दुसरो प्रायज मनी दितात. सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान. प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केला मेळून. ते म्हटल्यार जे रोमगामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताच्या वयर आसची ना. प्लस तांकां टायमूय आसतलो, जे टायमान ते सोंपयतले, आमी रोखडेच तुमकां कळयतले. आनी त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीरच्या बेगीर जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन इस्ट. ग्रामसभेत थारिल्ल्याप्रमाणे निमाणे मायनिंग कामकाज बंद दवरात अशी नोटीस मये पंचायतीन पैराच्या साळगांवकार कंपनी आड काडल्या. मजगतीं सांजे मायनिंग कंपनीचे ऑफिस बंद आशिल्ल्यान ही नोटीस आता मंगळारा सकाळी कंपनीक दितले कळटा. आयतारा जाल्ले मये पंचायतीचे ग्रामसभेत पैराचे साळगांवकार मायनिंगेचो विशय बरोच तापिल्लो. लोकांनी आक्रमक भुमिका घेतले उपरांत सोमारा सकाळी साळगांवकर मिन खणीक नोटीस दिवन सांजेच्यान मायनी वयले कामकाज बंद दवरतले अशें उतर पंचायतीन लोकांक दिल्ले. ते प्रमाण सोमारा पैराचे लोक जमिल्ले. मात सांज मेरेन सरपंच आनी एक बायल पंच सोडले जाल्यार हेर पंच वांगड्यांचो पत्तोच नाशिल्ल्यान लोक चाळवले. उपरांत सांजे 5 वरांचेर पंचायतीन नोटीस काडली. ही नोटीस मुख्यमंत्री आणि आमदारा सयत हेर सरकारी यंत्रणांक दितले अशें थळाव्यांनी सांगले. काल आमची ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभेन आमचे जे लोकल्स आहा पळय तेंच्यांनी उलयल्ले की आमकां हे कंपनीचे जे 87 जे पॉयंट्स आहा ते कंपनी फॉलो करिना. जे तेंच्यांनी इसी घेताना जे पॉयंट्स दिल्ले पळय ते कंपनी फॉलो करिना, म्हणून ही कंपनी बंद करची आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून. सो हेंच्या पंचायतीन आयज तांकां काडली प्रोटेस्ट नोटीस काडिना फुडें सगळें आमकां काल तेंच्यांनी सांगलेलें कितें की आमी थंय सगळे जाण येतले आनी आमच्या वांगडा आयज हजर आसा आमचे सरपंच आहा आनी आमचो पंच मेंबर आहा, बाकीचे कोण येवंक ना हांगा. दुसरी गजाल, आतां आमी जेन्ना हितून गेल्ले पंचायतीन तेन्ना पंचायतीन तांकां काडले स्टॉप नोटीस आनी ही आतां जी आहा पळय ती स्टॉप नोटीस आतां ऑलरेडी तांकां पावल्या आनी हेच्या हितून तेंच्यांनी फाल्यां काम बंद करपाचें आनीक चलोवपाचें ना अशें हेजेर मेन्शन केल्लें. जो पर्यंत आमचे पॉयंट्स कम्प्लाय जायना तो पर्यंत मागीर चलोवपाची ना अशें पंचायतीन स्टॉप नोटीस काडिल्ली आसा. साळगांव कंपनी कित्याक काम करता? आमचे फक्त टिपर्स जे जॉब आसा लोकल सरावंडींग आमचेच म्हणून हांव पंचायतीत लोकल एरिया आसा तांकां दिवचे. आमी हेच आमचो परत डिमांड मानता. शेतकार आसा तांकां सगळ्यांक दिवचे. 50 वर्सां कंपनी परत अजूनय सांगता हांव, कारण ते एक दादारी करता की रस्त्यार हाडले येयले म्हणटकूच आपले आडयले की कंप्लेंट करून आडून करता. पण अशी परिस्थिती करूं नाका. जर आमकांय जर कंपनी चल्ली जाय आनी सरावंडिंगा लोकांकूय 4 पयशे जोडूंक जाय, आमचो उद्देश हा बंद करपाची ना. पण तुमी आपले जे टर्म अँड कंडिशन एकूय फॉलोअप करिना. ज्यो काल ग्रामसभेक दिल्यात निकते तरी सांगलेले आसा. सरपंचान सांगला आपूण करून घेता. आमकांय गॅरंटी आसा. सरपंचाकूय सांगला की सरपंच सांगल्या प्रमाणे तो मातसो वेळेक ना तरी वेळेन सारको टायमार पावलो. पण जेन्ना ग्रामपंचायतीची तर साळगांव कंपनी व्हॅल्यू दिना जाल्यार आमी ग्रामस्थांक कित्याक दितले? तेन्ना हांव सीएमा कडेन आमदारा कडेन मामल्या कलेक्टर सगळ्यां कडेन मागता की कडकड सगळ्यांक नोटीस दिल्ली आसा. स्टॉप नोटीस आतां चुकून तेंच्यांनी एक चुकली कालची नोटीस, पण आतां स्टॉप नोटीस फाल्यांची स्टॉप नोटीस काडल्या तेंच्यांनी साळगांव कंपनी तर पंचायतीक मानता काय ना मानता ते फाल्यांच्या भितून कळटले. म्हणून ही निदर्शनां कितली वर्सां करीत आसा. खंयचीच कंपनी 100% नियम पाळून ही करूंक शकना. पूण जर ग्रामस्थांचे सहकार्य जर आसात जाल्यार कंपनी वेवस्थीत चलतली आनी ग्रामस्थय सुशेगाद आसतले. हेच आमी कंपनी कडेन दाखोवन दिवंक सोदता. पूण ते आयकपाक तयार ना, कित्याक ते 100% फायदो सगळो आपूण व्हरपाक सोदता आनी हांगासर मयान आमकां सगळी नुकसानी करपाचो तेंचो डाव आसा. तर हें न करता जेची नुकसानी जाल्या जशें आयज आमी पळयता ती नुकसानी तेंच्यांनी ताबडतोब दिवपाक जाय म्हणून आमचें हें आंदोलन तेंच्या पर्यंत वयता. ग्रामसभेन सुद्दां जे ठराव घेतले ते तेकाच लागून घेतले. दुसरें आमी जे विशय मांडल्या पळय तेंच्या कडेन ते जेन्ना लीज एग्रीमेंट जालो काय एसेट्स आनी लायबिलिटीज ह्यो दोनूय तेज्यो आसता.
आयज ही कंपनी कितें म्हणटा पयलीं केलें तें नुकसानी चौगुण्याल केलें तें आमकां लागना हे कशें तुमी सांगूं शकता खंयच्या आधाराचेर आनी खंयचो कायदो लागता हेका तर त्या ज्या कायद्यान ही तुमी लीज घेतलेले आहा जे चौगुल्यान हांगा पाड घातलेली आसा कितें केल्लें आहा तें पयलीं सारकें करून दिवपाची जबाबदारी तुमची तेज्या पयलीं मायन कशी चालू केली तुमी मायनूच चालू करप ना पयलीं शेतां सारकी करा जी आतां आमी हांगासर लागीं आहा पयरा न्हंय आसा ही पयरा न्हंय सगळी पुल्लली आहा जे लोक ह्या पयरा न्हंयचें नुस्तें घातले काडून आयज नुस्तें सुद्दां थंय कांय मेळना तेची कोण दखल घेता खंयचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड दखल घेयना मायन्स डिपार्टमेंट दखल घेयना कोणूच दखल घेयना तुमकां फक्त पयशे दिसता ते पयशे मायनवाल्यांनी पयशे दिले काय आमी सुशाक आहा लोकांचे कोणाक पडलेले आहा गोमंतक टीव्ही खातीर पैराच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळेच्या अवर लेडी ऑफ साऊथ सायबिणीच्या फेस्ताक सुरवात जाली. सायबिणीचे बेसांव घेवपाक भाविकांनी इगर्जेत उपाट गर्दी केल्ली. सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन हे फेस्त मनयतात अशें कुंकळच्या आमदारांचें म्हणणें आसा. मजगती गोंयकारांनी पर्यावरण राखपाचो यत्न करचो अशेंय ते ह्या वेळार सुचयतात. आणि समेज गोंयकारांक साऊथ सायबिणीची फेस्ताची परबी आज जेन्ना साऊथ सायबिणीचे फेस्त आमी कुंकळकार सेलिब्रेट करता आनी ह्या फेस्ताक जेन्ना आमी बरी भलायकी आमच्या कुंकळकारांक तशेंच गोंयकारांक मागलेले आसा मागता देवान आनीक साऊथ सायबिणी आशिर्वाद घालचो कुंकळकाराचेर गोंयकाराचेर बरी भलायकी दिवपाक आज आमचे पर्यावरण राखपाचेय गोंयकारांक म्हाका दिसता एक प्रयास करपाक जायो. आमचे जी चिंतना आहाय ती देवान आमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण आमी आशा बाळगयतात आनी सदांच कुंकळकार जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव एकठांय जावन हे फेस्त आमी मनयतात जाल्यार सगळ्यांक परबी आयच्या दिसाक आनी तशेंच गोंयकारांक परबी. इलादी राशन वाठारांतल्या बांदाक बेग पडल्या. ह्या बांदाकडेन संबंदीत यंत्रणांनी दुर्लक्ष केला असो आरोप शेतकारांनी केला. उदकाचे भरती वेळार दर्याचे उदक शेतांत घुसून शेताची नाशाडी जाता तेन्ना संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालून बांद बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. इलादी राशोल वाठारांतलो हो बांद ह्या बांदाक भेग पडिल्ल्यान दर्यांतलें उदक शेतांनी वता ताका लागून शेतांची नाशाडी जाता. संबंदीत यंत्रणांनी जाल्यार ह्या बांदा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्या शेतकारांनी केला. संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग लक्ष घालून बांद दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. काळी म्हाका कोण एकलो सांगपा लागलो बाबा बांदा एक येदी चरी पडली म्हणून पूण हांगा येवन पळयलें जाल्यार हें आख्खो बांद वो फुटून गेला आनी गेल्या वर्साकूय जाल्ली ही गोश्ट पूण कितें तेजी मेंटेनन्स हांवें खूद केल्लें म्हगे पर्सनल फंडाचेर हांवें केल्लें पूण म्हाका अजून तें सोड पयशाचें येना पूण हांवें पर्सनल आमी शेत रोयता म्हणून हांवें केल्लें 25/6/2021 एका केल्लें पावसां पूण आतां परत हेंचो आख्खें फुटून गेला बांद हो समज हो बांद समज आतां आज रातयां समज इतली जरगती उदक येता हे आख्खें हांव वयतलें आनी हो गांव आख्खो बुडोवन वयतलो. सो हेजेर जाता तितली बेगीन आमगे हें करचें आनी हांव मागोता मामलेदारा कडेन ना जाल्यार आमचे कोण हाय ऑथॉरिटी आहाय तेंचे कडेन हे आमची टॅनन व्हडले वता कमिटी आहा ती फेलियर ते कांयच करना. इतली वर्सां जाली तें कांयच ना मेंटेनन्स ना. तुमी पळया बांदा हें मेंटेनन्स करता आमकां एग्रीकल्चर करपाक आमकां कांयच येना फकत सगळें हें तें सगळें हेंच राटावळेच सगळें. पूण हांव मागता मातशें लक्ष दिवचें हितून आनी हें मातशें आमगे सारकें करचें सारकोन दिवचें आनी आमगे गांव हो राखचो आनी आमकां शेत रोवपाक हे वर्सा बरे भाशेन जावचें नाजाल्यार हें सगळें हांवून वयतलें आनी कंट्रोल जावचें ना आख्खो गांव बुडटलो. तुवें लेटर केला मामलेदारा 2 लेटर केली रिगार्डींग दीस न्ही रिगार्डींग आमगेली 19 ऑक्टोबर आमगेली मिटींग जाल्ली एसोसिएशनाची. सो ते दिसा आमी सांगिल्लें 30th मिटींग करतले म्हणून 2025 आयज 3-4 म्हयने जावन गेले कांयच मिटींगूय जावना ना कोण वासपूस करना कांयच ना. ऑलरेडी मेमोरंडम आमी मामलेदारा आमी दिल्या. पण हे समज आता करपाक करना हे 2 दिसान जाल्यार कितें जातलें? हें दूत ना आख्खो गांव बुडटलो न्ही. हें आख्खें दर्या उदक भितर येतलें आनी ऑप्शन कांय ना. बंद करपा जाय ऑटोमॅटीक हो स्वीच हो बंद करपा जाय नाजाल्यार बुडून वयतली न्ही. हो आतलो पीस आहा तो इतलो जातलो
मागीर अनकंट्रोल पण जावचो ना कंट्रोल कसो गाडी हाडटलो केस कशें करतलो तूं तेका आनी ऑप्शनूच ना हे आतां धाकटे आसतना एका ट्रीप माती घालून बिलून तेका सेटल करपा जाय हें समज आयज राती आनी उदर येतलें तें हांव वयतलो आख्खो बांदूच बांद हांवन गेलो म्हणटकीर गेलो न्ही गांव बुडलो म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर राशलच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. पेडण्या सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. कांय लोक ह्यो गजाली समजून घेवच्या पयलींच विरोध करतात. एकदा ह्या महाविद्यालयाची स्थापणूक जाली काय पेडणेच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगले. सोमारा जीएमसी लिंक तुये हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. हे वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पेडण्या सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले. हाका लागून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. जीएमसी लिंक तुये हॉस्पिटलांत वैजकी, दंत चिकित्सा आनी एक्सरे सेवा सुरू जाल्यात. सुमार 4 ते 6 म्हयन्यांनी शस्त्रक्रिया विभाग सुरू जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयुष हॉस्पिटलांत दर दिसा 800 दुयेंतींचेर उपचार करतात. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचोय आस्पाव आसा. हे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, सीटी स्कॅन मशीन आनी आयुर्वेदीक दोतोरां सारकिल्ल्यो सुविधा दितात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. सोमारा जीएमसी लिंक तुये हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. हे वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. हे सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टाब्लिश ओटी, एक्सरे टेक्निशियन, सीटी स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन तेका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटी जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुये ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज द लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज द लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसिन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसात ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स द 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स द 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टाब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंय आनी गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम इनटू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. दिस हॉस्पिटल इट विल नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडनेम ब्लॉक ही तेजें आज अनाउन्स केली. जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून कारण ती सरकाराची जागा आसा कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय वो समजून घेयना आणि लोक विरोध करपाक सुरवात करता. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर. आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय न्ही
तांचो विचार करता, तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें, आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय अवेलेबल जातल्यो, बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लीश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणाखाला मंत्री म्हणून काम करपाक अभिमान दिसता. दोतोर आसतना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें. ताच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008 आपूण आमदार जातलो आसलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एकमेकांची तोखणाय केली. मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा, जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंताक राजकारणात येवपाचें आसलें तेन्ना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो आनी आतां तांच्याच फुडारपणाखाला काम करपाक आपल्याक अभिमान दिसता अशें म्हणीत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें. तांच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008 आपूण आमदार जाता आसलो अशें हासत हासत प्रतिउत्तर मुख्यमंत्र्यान विश्वजिताक दिलें. राजकारणात मंत्री विश्वजीत आनी मुख्यमंत्र्यांचे नातें सारकें ना अशी गोंयभर पयलीं चर्चा चलताली. मात आतां दोगांयनी एकमेकांची तोखणाय केल्ल्यान तांच्या नात्या भितर बदल जाता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजें रिलेशनशीप केन्नाचें ना. आयज कोणाक खबर ना, लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्शेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्शेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजिनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजिनामो आनी तेन्ना ते भितूर सरले. आयज कांय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले, पूण म्हाका अभिमान की तेंचे सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता, म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावूंक शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आनी आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकाराक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना. उद्देश हा कितें तरी बरें जावपाक जाय. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारा न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हाजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां. मातशें गणीत चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. हें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जाता आसलो. पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता. बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदां लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.